आम्ही उभी राहून याज्ञिकाक येवकार देऊन सुरुवात एक गायन करूया. गायनाचो अंक A32 पेज 17. Servisora mukaria takadin wasuya dokin karo amche taro takavakarduya servisora mukaria takadin wasuya dokin karo amche taro takavakarduya aki pridum sogno sogsa raja hadanasa utsus korkor korkor dore nanes kodulata service kora mukaria takadin wasuya dokin karo amche taro takavakarduya service kora mukaria takadin wasuya dokin karo amche taro takavakarduya. बापाची आणि बुधाची आणि पवित्र आत्म्याची ही नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुझे सोवे आसो. इश्टानो, या देव मंदिरान आमी एकठांय जाल्लीं आसात. जे भाशेन अन्ना आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटलें. दिसभर ती मागणें करीत रावली, तांबो नासतना मागणें करताली, कित्याक देवाचेर तिचो भावार्थ आसलो. तेच भाशेन त्याच भावार्थान आमी हांगासर आयल्या. पयले सुवातेर भावार्थ आमकां देवाचेर. होच देव, ताचे सुरी आमी आमची मागणी घालतात, बागेवंत आंतोनीच्या हातान घालून, कित्याक हो आमकां भावार्थ, तो आमचो सादो भावार्थ, ल्हानवीक भावार्थ, हो बागेवंत आंतून आमची मागणी देवासुरशी पावयतलो. आनी ह्याच पासत आमी आयल्यात. ह्या साद्या भावार्थान आमी हांगासर आयल्यान घेवन कितलीं जायतीं आमचे मदलीं भाव भयणां. गेल्या मंगळाराक जेन्ना तांणी आयल्लीं देवा मुखार, तांणी घातलेली आमची आपली मागणी. कांय जाणां ओस्त सांडल्या, बागेवंत आंतून देवासुरशी मागून धाड, खंय आसा तें दाखय, आनी देवान दिलें. असल्या साद्या भावार्थान आमी आयल्यान हांगासर. आनी ह्याच भावार्थाचेर देव आपली नदर घालता. तो आमचो उगडास करता. तो आमकां केन्नाच विसरना. भावार्थान केल्ले मागणें तो सदांच उगडास दवरता. तर हे भेटीन आमी वांटो घेतना आमकां किरीत भाशेन मागुया देवाचो आदार. देवा, सदांच ह्या भावार्थान मुखार वचूं. सदांच तूं जशे भाशेन आमचो उगडास करता, आमी तुजो सदांच उगडास दवर. आनी तर ही मिसा भेटीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमी आमकांच तयार करुया. कालतिकायेन हात जोडून बोगसणे मागुया म्हणून हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदांच सांगपाक सगल्या विरोधांत आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya
ह्या वेळार आमची इंतेसवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मिसाचे इंतेसांव देवा कारगां दिवंक भेटयता आपलो लग्नाचो रुपया उत्सव समोर उमटले सिरील आनी शिल्पा कुलासो तांचे पासून आमी मागुया. ह्याच दिसा 25 वर्सां फाटीं ह्याच फिरगोजेन तांणी देवा मुखार एकामेकाक भास दिल्ली. सदांच विस्वासी रावतल्यो आनी तांचे विस्वासीपणाच्या जिविताचो मोगाच्या जिविताचो पुरावो आयज देखून ती आसात सांगाता. कोणें एक दवरल्यान ह्याच देवान ज्या देवान तांकां एकठांय केली ह्याच देवान तांचेर आनी तांच्या भुरग्यां बाळाचेर आशिर्वाद घालूं ही आमची मागणी जावन. तेच भाशेन आमी जाय ती आमची मागणी गरजो हुस्के करून ती घेवन आयिल्लीं आसात. ह्या वेळार बागेवन तांदुणीच्या हातान घालून ती देवा मुखार आमी घालुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागेवन तांदुणीक कोऱ्या भावार्थाचो शार प्रसंगदार आनी गोरजे कांताक आसल्याचो तीर आसरो करून दिलो. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजूत आमकां मेळो. तीच भाशेन सिरील तुज्या पुताक आनी शिल्पा तुजे तुवें तुटोन आसली लग्नां गांठीन तुवें एकवटायली आनी ह्या 25 वर्सां एकामेकाक मोगान तुवें तांकां सांबाळ्ळी. तांचो प्रिती मोग ओदीक निर्मळ कोर आनी वाडय आनी तांच्या भुरग्या बाळांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमियाच्या पुता जेजू क्रिस्तावरी तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. सिलो नगरांत जेवल्या खेल्या उपरांत आना थंयसरली उठली. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारार एली बसून आसलो. तेन्ना सगळीं खोंतीबोरीत जावन आनी दुकां गळोवन आना सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली. आनी अशी तिणें एक आंगवण केली. दोलबराच्या सर्वेस्परा तुजे चाकोनीचे चडफडे पळोवन तिचो उगडास कोत्ताय आनी तिचेर विसोर घालिनाय जाल्यार पूण तुजे चाकोनीक एक पूत जल्मोसो करशी जाल्यार हांव ताका आख्या ताच्या जिविताक सर्वेस्पराक भेटयतली आनी केन्नाच ताच्या माथ्याक वाकोर लावंक दिवची ना. सर्वेस्पराच्या मोऱ्यांत ती अशी जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतालो. आना एकदम लुवान उलयताली. तिचे ओंठूच आलताले पूण उतरां आयकूंक येनासलीं. देखून ताका ती पियेल्याशी दिसली आनी ताणें तिका म्हणलें, कितलो वेळ म्हूण तूं असल्या पेरल्या बेसार रावतली? तुजो सोरो तूं सोड. पूण आनान जबाब दिलो, ना सायबा, हांव एक दुखी खोंतीक सांपडलेली बायल. हांवें सोरो ना म्हूण कसलेंच येर पिवण चाकूंक ना. पूण म्हज्या काळजाक भोगता तें हांव सर्वेस्पराक सांगताली. हांव एक कसली ओळखी बायल म्हूण दवरिनाका. हो सगळो वेळ हांव खोती उस्क्यांनी बोलोल्या काळजांत थावन उलयताली. तेन्ना एलीन म्हणलें, शांतीन वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन प्रार्थना मागलाय तें तो तुका दिवं. तिणें ताका पोतिपाळ केलो. तुज्या दोळ्या मुखार तुजे चाकोनीक उपकार मेळूं. अशें उलोवन ती आपले वाटेक लागली आनी जेवली आनी तिचें मूख आनी केन्नाच खोंतीन बोल्लोलें दिसूंक ना. सकाळीं ती उठली आनी सर्वेस्पराक बोजून आपल्या गांवघरा रामा नगरांत पोत्तली. एल्केनान आना आपले बायले कडेन कुडीचो एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिच्या मागण्याचो उगडास केलो.
ती गोरबेज जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी साम्युएल म्हूण ताका नांव दवरलें कित्याक तिणें म्हळें हांवें ताका देवा कडेन मागून घेतला. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा कालीज मोजें. सगळीं म्हणुया सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा कालीज मोजें. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा कालीज मोजें. म्हज्या देवा सवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा कालीज मोजें. बोलिश्टाचें दोनू मोडलें पूण असोदकाचें बळ वाडलें. पोट भर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात पूण बुकेन मोडटालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 पावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांची आवय आतां बुजवण ना. जबाब सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा कालीज मोजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोणान देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सोरेस्पर दुर्बळांक धाडटा आनी गिरेस्काय दिता. तोच दोंडी शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा कालीज मोजें. गोरिबांक तो धुळींतली उखलता. दुर्बळांक तो शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरा मोदें तांकां बसयता. मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा कालीज मोजें. शिवर्तमांक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबीं रावया. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशाचें उतर कशें न्हय. बोगोर देवाचें उतर कशें. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस काफरना पोरयान गेले आनी सोनवार पावतो जुदेवांच्या देवस्थानान भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो कित्याक धर्मशास्त्र्या भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेल्या परी तो तांकां शिकयतालो. मेडो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें नाजारेतच्या जेजू आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा. आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें. तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो पवित्र भोक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेडो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो हें आनी कितें. नवी शिकवण ही आनी अधिकारान दिलोली. मेड्या आत्म्यांक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेंच गालिलियाच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. इस्रानो ही एक काणी बरी काणी ती. अशेंच खंय तोंडायचे दीस आसले. तोंडाय पडटाली बरी तोंडाय पडटाली खंय. आनीक थंयसर खंय एक भायर एक जाणटो दुर्बळ आसलो जाच्या आंगाक कांय नासलें. हे तोंडायन बड्या खंय तो रावतालो आनी ते वाटेन खंय एक दीस एक गिरेस्त मनीस पासार जालो. आनी तो पासार जाता आसतना ताणें पळयलो हो दुर्बळ मनशाक. ताच्या आंगाक कांय ना आनी कांय नासतना हे तोंडायन कसो तो रावता. तो खंय
त्या दुर्बळ मनशा लागीं उलोवंक गेलो, ही तोंडायन तुज्यान कशे भाशेन रावंक जाता, ही तोंडाय कशे भाशेन तुवें सोंसूंक जाता, तुजे लागीं कितें आसा? ताणें म्हणलें खूंय कांय ना, हांव हे तोंडायन जाय तो तेंप रावत आयला, म्हाका कांय जायना. पूण ह्या गिरेस्त मनशाचें खूंय काळीज मातशें चुरचुरलें आनी ताणें म्हणलें, म्हजे लागीं जाय ते कोट आसात, हांव रोखडोच तुका एक बरो कोट हाडटा जो तुका गोरमी दितलो, ही तोंडाय सुसूंक आदार दितलो. आनी तो गेलो खूंय. हो जाणटो मनीस खुशाल जालो. हो खूंय गिरेस्त मनीस घरा गेलो. घरा गेल्लो आसतना खूंय तो आपणाच्याच थंयसर घरा बिजी उरलो. ताका उगडासूच ना. ताणें आपणें उतर दिल्लें, भास दिल्ली ताका. जालो न्हिदलो खूंय. सकाळीं उठलो तेन्ना ताका उगडास आयलो. आरे, हांवें त्या जाणट्या मनशाक उतर दिल्लें, ताका कोट दितलो म्हणून. म्हजे लागीं जाय ते आसात. एक कोट घेतलो खूंय आनी धांवून गेलो थंयसर. वचोन पळयल्यार कितें, तो जाणटो दुर्बळ मनीस जो तोंडायन इतलो तेंप आसलो तो थंयसर खूंय मेल्लो. पूण ताच्या सायडीक खूंय एक नोट आसलो आनी हे नोट हे ताणें कागदार खूंय अशें बरयल्लें, जाय तो तेंप हांव हे तोंडायन रावलो, कित्याक म्हजे लागीं बरो कोट आसलोलो म्हणून न्ही, पूण म्हजे भितर एक तांक आसली, पावर आसलोलो हे तोंडायन देखून रावंक, ही तोंडाय सोंसूंक. पूण जे मेरेन तुवें म्हाका उतर दिलें, भास दिली, हांवें ती तांक आनी तो पावर आसलो तो सोडलो आनी तुज्या उतराक हांव चिटकोन रावलो आनी तुज्या उतराक आजून देखून रावता. आनी तो ताच्या उतराक रावन रावन हो दुर्बळ मनीस तोंडायन मेलो. इश्टानो, ही एक ल्हान काणी, पूण आमकां एक वोस सांगता. जेन्ना हांव उतर दिता, भास दिता आनी ती भास हांव विसरता तेन्ना हांव कोणाक तरी मागता. देव केन्ना आपलें उतर विसरना. देव सदांच आपलें उतर उगडास दवरता आनी आमचेय लागीं तो मागता जें आमी उतर दिता तेंवूय उगडास दवरूं. आयज आमी पळयता पयल्या वाचपान देवानूय हान्नाचो उगडास केलो आनी हान्नानूय आपली बासावणी, आपलें उतर दिल्लें ताचोय उगडास दवरलो. कितें जाता हांगासर पयल्या वाचपान आमी पळयता, हान्ना एल्कानाची घोरकांती, तांकां बाळे भुरगें नासलें. बाळे भुरगें नासलें म्हणून शिलो ह्या सर्वेस्वराच्या मंदिरांत ती वेताली आनी सेगीत मागणें करताली, थांबोन नासतना मागणें करताली, कित्याक ती जाणा आसली हांव देवाचेर भावार दवरतां, तो आयकतलो म्हणून. थंयसर मागणें करता, इतलें मागणें करताली ती. थंयसर बाळे रावन ओंठांतूच तोंडांतूच बाळे बडबडटाली, व्हडलें मागणें न्ही बोवाड घालून, पूण तोंडांतूच. आनी हें एलीन पडयलें जो यान्नीक आसलो, ताका दिसलें अरे ही आनी हान्ना तोंडांत बडबडटा, ही गोडी पिवोन आयल्या आसतली म्हणून, कित्याक ती मागणें करताली जाल्यार व्हडल्यान मागणें करताली आनी तोंडांत कितें ही कोण येयल्या आसतली दुसऱ्या भाशेनची, पिवोन आयल्या आसतली थंयसर. आनी तो वेता, कित्याक अशें करता तूं? तेन्ना ती म्हणटा, हांव तसली वस्तुरी न्ही जी पिवोन हे भाशेन देव मंदिरांत येता ती ना, हांव हांगासर आयल्या मागणें करूंक. आनी सेगीत मागणें करता ती, बावार्थान मागणें करता आनी देवाक एक भास दिता. भास म्हणटा ती कदंबा भास न्ही, भास म्हणल्यार उतर दिता ती, भासावणी प्रॉमीस दिता. जोरी तर तूं म्हाका एक भुरगो दिशी, हांव त्या भुरग्याक तुका भेटयतली, ताच्या माथ्याक आकोर लावंक दिवचो ना. नेझरायट ते एक प्रॉमीस घेताली, भासावणी करताले, कित्याक भुरग्याक भेटयला जाल्यार ताच्या तकलेक आकोर बी लावचो न्ही, हांव तुका भेटयतली. आनी इश्टानो, हें भावार्थान केल्लें मागणें देव आयकता. जेन्ना ती एल्कानाची आपल्या गोरकाराशी वेता, थंयसर तांच्या लग्नाचो एकवट घडटा, देवाक उगडास येता तिच्या मागण्याचो. आनी ह्या तांच्या एकवटाचेर देव तांकां एक भुरगो दिता, सामुएल. आनी हेच सामुएलाक ती देवाक भेटयता. देवाक उगडास आयलो, हे तिचे गोरकान, हे तिचे चाकुरणीचो जी देव मंदिरांत येवन मागताली. आनी तिणेंय उगडास दवरलो, बाबा हांवेनूय देवाक उतर दिलां, भास दिल्या, हांव म्हज्या पुताक भेटयतां. आनी आमी जाणात उपरांत आमकां कळटलें सामुएल गोड प्रवादी जालो, देवाक भेटयल्लो प्रवादी जालो. खऱ्यांनीच देवा पासून तो वावुरलो एक प्रवादी कसो. देवान उगडास दवरलो तिचे चाकुरणीचो आनी हान्नानूय बी जी चाकूर्ण जाली देवाची, तिणेंय उगडास दवरलो, हांवें देवाक भास दिल्ली, चल हांव म्हज्या पुताक भेटयतां,
देवाक भेटयता हांवें उतर दिल्लें तें उगडास हांगासर कोणेच उतर म्हणूंक ना ना म्हूण भास म्हणूंक ना इश्टानो हेंच करूंक आयज देव आमकां उलो मारता कित्याक गरजेचें देव आमकां केन्नाच विसरना ताका सदांच आमचो उगडास पूण आमकां देवाचो उगडास सुद्दां काय आमी भास दितात ती आमी उतर दितात तें देवाक उगडास सुद्दां काय नियाळ आमी करुया खूंय आमी किरीत भाशेन भास दिता ती भासावणी दिता ती प्रॉमीस दितात पयले सुवातेर बावतिजमान देव बावतिज म्हणल्यार एक साक्रामेंत व्हड पयलो साक्रामेंत आनी एक तो दिनवासनेचोय साक्रामेंत देवान काजारी जोडयांचेर आपली नदर घातली तांचो उगडास केलो आनी तांकां एक भुरगें फावो केलें हें भुरगें देवाचें देणें आमी घेवन येतात देव मंदिरांत थंयसरूच आमी भायर दारवोंडे अशी आसतात देवाक दिनवासूंक देवा हें तुवें दिलां आमचो उगडास केला म्हज्या आनी म्हज्या घोरकान्नीचो घोरकाराचो उगडास केलो तर हांव हें भुरगें घेवन येता तुका दिनवासून कित्याक दर एक भुरगें म्हणल्यार देवाचें देणें देव आमकां आमचो उगडास करता आतां हें म्हणटा तेन्ना कोणाचेर भुरगें ना देव उगडास करिना ना अशें ना देवाची येवजण वेगळीच देव आमचो सगल्यांचो उगडास करता आमचे भाशेनी तो एक पावटी काम जालें वयस मेलो तसलो न्ही तो देव सगल्यांचोच उगडास दवरता आनी किरीत भाशेन ज्या काजारी जोड्यांक भुरगें दिलां तांणी ओदीक देवाक दिनवासूंक जाय हें भुरगें घेवन त्या पासून थंयसर आमी येतात आनी जे भाशेन देवान आमचो उगडास केलो आमी देवाक एक भासावणी दितात जे भाशेन हान्नान केली हांगासर आनी ती भासावणी थंयसर पाद्री विचारता मुणयारी विचारता त्या भुरग्याक भावार्थान ल्हान व्हड करूंक त्या भुरग्याक देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक तुवें जबाबदारी घेताय आनी आमी व्हडल्या थाड्यान म्हणटा ओय आमी तयार आसा पूण इश्टानो हे भासावणेचो उगडास फक्त आमकां बावतिजमांतूच मेळटा मागीर आमी विसरतात जें भुरगें देवान आमकां दिलां तेंच भुरगें देवाक भेटोवंक एक सादें उदाहरण आयज आमी कितलीं जाण इश्टानो आमी कितलीं जाण कितें भाशेन आवय बापूय देवा लागीं मागतात देवा तुवें म्हाका भुरगें दिलां तें भुरगें तुका जाय जाल्यार व्हर तुका हांव भेटयता तें तुजे सेवेक हांव भेटयता म्हजे भुरग्यां मदलें कोणाकूय तूं व्हर जावं तें माद्री करूंक पाद्री करूं आमची आयज मागणी म्हणल्यार म्हज्या भुरग्याक व्हडलो कर बँकर म्हज्या भुरग्याक व्हडलो गिरेस्त कर केन्ना तरी हांव मागता काय म्हज्या भुरग्यां मदलें देवा तुका जाय जाल्यार तुज्या मोड्यान ताका वावर करूंक व्हर म्हणून आदीं बरें मागतालें कित्याक जायतीं भुरगीं आसलीं आनी तातूंतलीं आवय बापूय मागतालीं देवा तुका जाय तें व्हर तुज्या मोड्यान वावर करूं आयज आमी देवाचो आनी उगडास करिना देवान आमचो उगडास केला तो पुरो तुजो आनी आमी परतो उगडास करिना हान्नाक पळयात देवान उगडास केलो ती देवाक भेटयता उगडास कोत्ता देवाचो देवा तुवें म्हजो उगडास केला चल हांवूय तुजो उगडास कोत्ता म्हज्या भुरग्या पासत मागता तुका भेटयता आयज आमची मागणी जातात काय आमकां भुरगीं बाळां दिल्यान देवा तुज्या मोड्यान वावर करूंक व्हर तांकां आनी त्या पासत आयज आमची आपोवणी भोव थोडी आयज कोण मुखार सरोना माद्रीपणाचें माद्री जावचें आपोवणें जावं तें पाद्री जावचें आपोवणें इश्टानो आमची आपोवणी देंवतात कित्याक आमी भुरग्यां पासत मागतात देवाक भेटोवंक न्हय पूण ताचे जिवितांत उदरगत करूं इश्टानो हें गरजेचें अन्नान भेटयलो तुवें दिल्लो देवा हांव भेटयतां तुका तुजे सेवेक हांव भेटयतां आयज इश्टानो आयज कितलीं जाण आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक भेटयतात वसात इगोर्जेचो वसात वावर करात इगोर्जेचो वावर करात कितलीं जाण येतात काय भायर कसलो कार्यक्रम आयोजीत करतात जाल्यार ऑर्गनायज करतात जाल्यार थंयसर आमची भुरगीं सगलीं पूण इगोर्जेन कसलो एक वावर करतात जाल्यार भोव थोडी येतात तांकांच भेटयल्यान काय देवाक ती दुसरी भुरगीं देवाचें देणें न्ही काय इश्टानो हें गरजेचें नियाळ करूं आयज भोव थोडीं आसात आवय बापूय घेवन येतात मागतात देवा आमचे मदल्या भुरग्याक तुका जाय जाल्यार तुज्या मोड्यांत वावर करूंक व्हर देवा हांव तुका भेटयतां येतात जावं ते ऑल्टर सर्विसाक दोतोनी घेवन येतात जावं ते कसलोय कार्यक्रम आसा आवय बापूय घेवन येतात त्या आवय बापायक शाबासकी कित्याक देवान तांचो उगडास केलो आनी ती आयज देखून हे ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाचो उगडास करतात आपणे भास दिल्ली हांव तुका भेटयतली भावार्थान वाडोवंक आदार दितली देवाच्या मोगान वाडोवंक आदार दितली ही आवय बापूय आपली भास पाळटात आनी देव तांचोय सदांच उगडास करतलो इश्टानो देव आमचो उगडास करता आमी ताका भास दिल्ली ताचो उगडास करतात काय आयज नियाळ करूंक गरजेचें दुसरे सुवातेर दर एक जोडें
जेन्ना हांगासर येता लग्न जावंक लग्न आसा थंयसर ती एकामेकाक भास दितात आनी देव तांचो उगडास करता. ओय त्या दिसा तुमी एकामेकाक भास दितात त्या मोगाचेर हांव आशिर्वाद घालता. पूण ही भास हांगासरूच उरता काय? मागीर उपरांत कितें? विस्वाशी रावून मोग करूंक ही भास दिल्ली ती एके फावटी थोड्याच म्हयन्यान काबार जाता. अशें ना की लग्नीक जिवितान वयर सकयल जावचें ना, जातलेंच. पूण त्याच पासत दुखान तशें सुखान पिडेन तशें भलायकेन ही भास दिल्ली हें उतर दिल्लें. तें उतर कितें? खूंय गेलें काय? फकत सुखांत आनी भलायकेंतूच हांव बरो जातलो म्हणून? इश्टानो, आयज जोरी तर आमचे मदें हांगासर 25 वर्सां समारंभतली 25 वर्सां समारंभतली आपलो रुपया उत्सव समारंभतली शिल्पा आनी सिरील आसात. दर एक जोडें जेन्ना आपलें काजाराची वर्सां समारंभता आनी इतलीं वर्सां फिरगोस खुशाल जाता. कित्याक तांणी एकामेकाक उतर दिल्लें ती पाळटात म्हणून. आनी पाळटात म्हणून देव तांचो उगडास करता, तांचेर आपलो आशिर्वाद घालता, भुरग्यांपणाचेर आशिर्वाद घालता. आयज इश्टानो पळोवंक गेल्यार आयज काजारी ओ लग्नीक जिवितान एक जाल्ले कुटुंब म्हयने देखून कांय म्हयने देखून तगोना. कितें वयर सकयल जालें रोखडेंच फुडें. आनी त्याच पासून आयज कितल्यो केसो आसात काजार मोडपाची, डिवायड करपाची, कितल्यो केसो. कितें जालें काय त्या उतरांचो? कितें जालें काय मनशान तें उतर दिल्लें, भास दिल्ली? आमी बेश्टीच ती हांगासर एक नाटक कशें करतात काय एकामेकाक भास दिवन आवय हांव तुजो मोग करतलें, विस्वाशी रावतलें. पूण थोड्याच म्हयन्यान दूख येता तेन्ना, त्रास येता तेन्ना हांव आनी रावची ना तुजे सांगात, हांव गेलीं. अशें जाता काय? इश्टानो, हें उतर दिता तें सांबाळूंक गरजेचें. आनी तिसरे सुवातेर कितें भाशेन हांव हाची नियाळ करूंक सोदता. हांव पॉयंट नासलो पूण कालचे राती सावन पॉयंट आयलो तो म्हजो. आनी कसलो पॉयंट? जेन्ना मनशान खंय देवाक रोचलो, देवान मनशाचो उगडास केलो, हें सगलें तुका आसा, आतां तूं हे रोचणेचो कारभार स्टिवर्ड तूं हें सांबाळूंक जाय. आनी मनशान आपली भास दिली. आमी म्हणटले आमी दिला ना, मनीस कुळान भास दिली आनी आमी ते भासावणेन वांटो घेता की हें देवान आमकां दिलां सगलें सैम रोचना आमच्या बऱ्या पासत आनी आमी ती सांबाळटली. इश्टानो, आयज पळोवंक गेल्यार आमी सांबाळटात कशें दिसता? आयज म्हाकाच प्रश्न आयलो. ज्या काळान केरी भाशेन विंटर सिजन, शिंयाचो म्हयनो, आमी स्वेटर घेवन गोजडी घेवन न्हिदतालीं, त्या काळांत आमकां तें पायलां. आतां रेनकोट घालून भोंवंक, सत्री घेवन भोंवंक आमी. आनी फुडल्या वर्सांनी जेन्ना आमी भायर देखून गोठो कोत्ता जाल्यार ती इमाजींक देखून आमकां दिसता रेनकोट घालूंक पडटलो. कित्याक? असलो काळ आमी केन्नाच पळोवंक ना. म्हणल्यार खंयच्याय वेळार कितेंय जाता. ड्रास्टीक क्लायमॅटीक चेंजीस, खुंयसर आनी वॉल्कॅनीक इरप्शन जाता, भयंकर भुंयकांप जातात, अर्थक्वेक जावंक लागल्यात. कित्याक इश्टानो? कित्याक? कित्याक मनीसकूड आपली भास दिल्ली सैम राखतले म्हणून चुकलें. ही भास दिल्ली ती विसरली. देव बडे सदांच उगडास दिता. आनी त्याच पासून आयज देखून आमकां वारो आसा, उदक आसा, पूण देव म्हूण कितलो उगडास दवरतलो जरी तर हांव म्हजी भास दिल्ली ताचो उगडास धरिना. देव म्हूण कितलो सांबाळटलो जरी तर हांव पर्यावरण काबार करीत रावलें. फुडारी आसात ते म्हणटा उदरगतीक लागून आमी सगळें उदरगत कसली? हें पर्यावरण कातरून, रोड वायडनींग करून, कितें म्हणटा तें झाडां कातरून आमकां एके भाशेन आमची भलायकी पिड्यार करून उदरगत म्हणटात ती सगळे वाटांनी आसूंक जाय. थंयसर भलायकी बरी जाता आनी मनीसकुळाची जियोवपाची उदरगत जाता. पूण हे कसली उदारगत काय? आमी नेणार जावची न्हय इश्टानो. आमी भास दिल्ली आनी फुडाऱ्यांनी भास दिल्ली बरें तें कोत्तली म्हणून. व्हडलीं व्हडलीं पायपां घालतलीं म्हणटा उदकाक. व्हडलीं व्हडलीं पायपां कित्याक काय? कित्याक उपरांत एक प्रोजेक्ट आसा आनी तो प्रोजेक्ट व्हडल्यांक सादे लोकांक न्ही. पूण आमी खुशाल व्हडलीं पायपां चल आमी करुया कितें जाता तें. आनी आमची मागीर भलायकी मेळ्ळी. आमी आमच्या भुरग्यांक भास दिली तुमकां एक बरो फुडार करूं. बरो फुडार म्हणटा तो कितें इश्टानो? बरो फुडार म्हणटा तो न्हय दुडवांनी व्हडलें घर बांदून दवरलेलें. फाल्यां व्हडलें घर आसतलें पूण बरें उदक आसचें ना, बरें वारो आसचो ना. फाल्यां तांकां बरें जायते दुडू आसतले पूण फाल्यां बरी भलायकी आसची ना. असलो फुडार आमी दवरतात काय? आनी आमी भास दिता आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार कोत्तली म्हणून, बरो फुडार तांकां दितली म्हणून. ना, आमी खंय तरी चुकतात.
आनी हें आमकां सैम दाखयता मनीस तुवें भास दिल्ली तितून चुकता पाडू आनी हें सैम हें नाका जाल्लें जावन आमकां उगडास कोत्ता आतांच तुज्यो कोरण्यो मुदार कोर ज्यो सैमाकूय आड आसा आनी ज्यो मनशाकूय आड आसा आनी देवाचेरूय आड आसा इश्टानो देवान हान्नाचो उगडास केलो आनी हान्नान आपल्या उतरांचो उगडास केलो हांवें देवाक भेटयलें हांव दितां इश्टानो आमचें उतर पाडूं दोर एकल्याक करपा मागुया सगळीं उबी रावया सर्वेस्परा तुझ्या सेवकांचो मोग वाडय आनी तो पवित्र कोर विस्वाशीपणाची गुणां म्हूण तांणी एकामेकाक दिल्ल्या ह्या मोदयां उदेशी तांच्या लग्ना संस्काराचे कृपेन ती वाडत वचूं ह्या वेळार आमी नव्या मोदयांचेर आशिर्वाद घालतले सर्वेस्परा तुज्या नांवान आमी आशिर्वाद घालता त्या मोदयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्यो मुदयो घालतात ती एकामेकाचेर सदांच खोल विस्वास दवरूं तुजे कुशे पोरमणे शांती भोगूं आनी एकामेकाच्या मोगान सदांच जिवन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया पाप साहेबान बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी संस्काल्यांनी आपल्या जिविता वरवीं जेजूचे परकोटणेची अवतार जावं तांकां स्फुर्ती बापा लागीं मागुया आमी क्रिस्ती बावार्थ्यांनी आमचो बाबाट देवाच्या उतराचे आनी पवित्र सुबेचे शिकवण्याच्या आदारान फलावंक आनी होच बाबाट आमच्या जिवितांतल्यान परगोट करूंक बापाचो आदार मागुया ह्या मिसान आपल्या इतिहासान भेटयला सिरील आनी शिल्पा कोलासो जी आपल्या लोकनीक जिविताची 25 वर्सां समोर उरता ती आपल्या लोकनीक जिवितान विस्वाशीपणान जियेली तर ह्या फुडें तांणी मोगान जियोंक आनी देवाची देणी तांच्या कुटुंबान तांणी अनुभवूंक तांचे खातीर बापा लागीं मागुया
व्हड बापा काल तिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया C30 पेज 41. सगळी उबी रावया म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मान घेवं. सुर्गीच्या बापा भोगतीन तुजी सेवा करूंक बागेवन तांतुनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटूंक आमी आयले. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचें काडीस काडून आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां करपाक क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबीं आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा सूर काडे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सुगुणाच्या मनशांक उपजोवन दर एका काळार तुजे पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचेर तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फूड आमकां लाभचा. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतर. देखून सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा क्रॉस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत.
आपलीच कुशीन कोस्ट मोरून सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरीन जेवण जातूच ताणीं खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रोग. पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कुरात. भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. जेसू मेलो, जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. जी कोण दिमी घालून आसात ती मातशा उबी रावन. तो वेळ सोगलीं आमी उबी रावन मागणी करता. बापा जेजूच्या मोन्नांचो आनी पुनोच जेवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणान सर्वणची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडार रगो शिवतल्या मास मेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचे विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा, फिलिप नेरे आमचे गोंडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड. पुनोज जेवणपणाचो बरोबसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात. आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरपतात. कोण पिणीत आसात, नोकरी सोदतात, भुरग्याचे देण्याक आशितात, जिवितात सांगाती सोदतात आनी सगल्यांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरता, बागेवन आंतून बागेवन जे वाज आनी सूर आनी तुका मानुल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांचे सांगाता तुजी मुयमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीर धरून म्हणया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिना तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारणेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरून दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांची न्हय पूण पवित्र सुबेच्या बाळटाची दिश्ट घाल आनी जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्या शांती सुद्दां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काठाती. शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या प्रेमाचे दर्योचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगलीं उबी रावतलीं. Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion.
कुबिन्याच्या वेळार आमी गायन करूया D9 पेज 51. प्रार्थना. मोगाळ आणि विश्वासी बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचे हे जेवणाच्या बोडान बागेवन तांतुनीची देख घेवन तुझ्या मोगान सदां ती रावन आमकां फावो कर. आनी तेच भाशेन शिल्पा आनी सिरील आपली 25 वर्सां लग्नाची समारंभात
तांच्या कुटुंबाचेर आनी तांच्या मोगाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें धर्मदान जालां 62,260 रुपया. ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. कोणाकूय कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर आसतलो, तुमी कुमसार जावं येता. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतून, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवासान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतून, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोराक. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्म दिता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मौन जाणवाय. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें गोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विगेंत आयलो तोच वाडोवक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोळ येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्यवंत हातून दुखेस्तांच्या बुजवणदारां तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीपण आनी उपोद्रे, म्हज्या उस्क्या आनी कोंती, म्हज्या भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्या गोरजो उक्त्यो आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निबार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या भाग्यवंतांतून तुका उलो मारतुल्यांक तूं ना म्हणून पूण हांगा सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तूर तुजे पदवीदार मजूती एक कालदिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाडे, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदींचेर सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातले हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूं तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोदी कोर. आमेन. शॉर्ट गायन करूया. U25 पेज 243.